मानिवंत आग्नेल सृश्टींत एकचार जोडूंक नमुनो हो तिसऱ्या नोवेनाचो विशय. पृथ्वीची सगळी रचना आमकां देवाचें व्हड देणें. देवाचे रचने सवें आमी कशी वागता, कशे परेन सैमाचो वापर करता, कसो तिचो सांबाळ करता, ताचे प्रमाणे आमचो संबंद उक्तेपणी दिसून येता. आमचो संवसार आमचें सामान्य घर. मानिवंत आग्नेलान 10 वर्सां पिलारच्या कॉन्व्हेंतांत सारली. पिलारचे दोंगुल्लेर सैमाची सोबिताय ताणें भोगली आनी देवाक वाखाणलो. सैमाच्या देखाव्यांनी तो देवाक वाखाणटालो आनी दिनवासतालो. मानिवंत आग्नेल सृश्टींत एकचार जोडूंक आमकां नमुनो जालो. देवाचे रचनेची आपुरबाय करूंक आमकां ताची प्रेरणा घेवया आनी पवित्र सभेन ताका सांत म्हूण जाहीर परगटणी करूंक देवा लागीं मागुया. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. ह्या मिसाची इंतेसांवां बरी भलायकी आनी बरो फुडार जावंक मीस पेटयता फानबिया आनी एल्ड्रिच आगासायमतां. मार्लिन आनी मॅक्वीन जल्मा दिसा बरी भलायकी मागूंक मीस पेटयता फेलिसियाना पेरेरा तालिगांवतां. लग्ना दिसा देवाचें बेसांव मागूंक मीस पेटयता फातिमा आनी दोमिंगो पेरेरा सांताक्रूज टावन. दिनवासनेचे मीस भेटयता जुझे लॉपिस आनी फामील बातीम टावन. याज्ञिकाक येवकार दिवंक सगळीं आमी उबीं रावया आनी गीत गावया.
fato amtsoro teu kapusung mundu kita de fato amtsoshivuชีวิต teu gabeton dita de fato amtsoro teu kapusung mundu kita Deva Tuam Soshivun Shivitu Kabedung Dita Papa Buddha Kakmya Wongdon Moy Masasna Papa Buddha Kakmya Wongdon Moy Masasna Papa Buddha Katmya Wondon Moy Masasna Papa Buddha Katmya Wondon Moy Masasna बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावे Amen. आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मोगाड भयणी भावानो तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो उनवणीत येवकार आयज नोवेनाच्या तिसऱ्या दिसाच्या मिसांत वांटो घेवंक आयच्या दिसाचो विशय मानिवंत आग्नेल श्रेश्ठीताय एकचार घडोवंक नमुनो अरंबाक देवान प्रितूम रोचली आनी तिचो सांबाळ करूंक मनशाक जबाबदारी दिली देवान आपल्याक दिल्ली जबाबदारी आप खोशेन मनशान आपणायली आनी जाता ते भाशेन तिचो परामोस केलो अशें करतना काळ बोलांतलो तसो श्रेश्ठीचो लाभ पळोवन मनीस सुवार्थी जालो आनी आपस्वार्थीपणान भरून श्रेश्ठीचो दुरुपयोग करून अरंबाक देवान इश्टापलोलो रचनेचो एक चार तुटयलो पूण जेजून आपल्या भौशीक वावरांतल्यान श्रेश्ठीक आसलोलो फावो तो मान आनी दर्जो परतून दिलो आपले मुनियेरपण चलयतना प्रितुमेन आसलोल्या वेगवेगळ्या वस्तूंचो वापर करून आपली शिकवण ताणें परगटली आनी आमकां आपल्या पाटलावदारांक एक उत्तम देख दिली आमच्या सरवणदाराच्या पावलांनी चलून श्रेश्ठीताय एक चार दाखोवंक ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेतना आमकां जण एकल्याक देवाची कृपा मागुया सृश्टीताय आमचो एक चार आमचें जिवीत चलोवंक आनी देवाक अणभवूंक आमकां उपाय पूण जायते फावट आमी सृश्टींत सोयरीं कशीं पयशिल्लीं कशीं जियेल्या सृश्टीचो मोग आनी आपुरबाय आनी हुस्को आमचे सगळें उरलो ना असले आमचे उत्सुकताय ओळखून देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणे मागुया हांव पातकी सुरपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध व्हड अपराध ह्या पासून भाग्योन सदांच सांगवार बारे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी कुळात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासनांच्या जिविताक पावूं Amen. Sonia kakutku Sonia kakutku
jak ludku. Są jak ludku. Praratuja. Bapa, तुझो शब्द तुझोच पूत, ओरोमाक सगळी रचणी आदींत वाचलो, ताचे वरवीं सर्व वस्तू रचल्यात. मनिसाल्या शब्दान पर्यावरणाक आपल्या कार्याचे केले. पर्यावरणांत ताचो जुल्म जालो आनी ताचेच वरवीं परगट जालो. जेजून आपले कार्या वरवीं पर्यावरणा लागीं संवाद घडलो. जेजून सृश्टीचो मोग केलो तसोच आमी सृश्टीचो सांबाळ करूंक आमच्या काळजा मनांनी उसवाड घाल म्हण आमी तुजे लागीं मागता. त्याच तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. देवान म्हळें, आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी समुद्रांतल्या मासळ्यांचेर, अंतराळा वेल्या सुकण्यांचेर, पोसपाचे मनशातीचेर, सगळे रानवट जानवरांचेर आनी पृथ्वीर सोरपटून भोंवतल्या जिवाण्यांचेर तो दोनीपण चलो. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी बायल तांकां रचली. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हळें, चडात आनी वाडात, पृथ्वी भरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. समुद्रांतल्या मासल्यांचेर, अंतराळा वेल्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वीर जियेतल्या मनशातींचेर तुमचें दोनीपण चलया. देवान म्हळें, आख्खे पृथ्वीर बी आसतीत झाडां आनी बी आसलेलीं फळां दीत रूख हें सगळें तुमच्या जेवणा पसणाक हांव दितां. आनी सगळ्या रानवट जानवरां, अंतराळा वेल्या सुकण्यांक आनी जमनी वेल्या सोरपटून भोंवतल्या जिवाण्यांक हांव सगळी वनस्पती खावूंक दितां. आनी तशें जालें. देवाचें उतरें. आमचो जबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. सर्वेस्परा आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरसां बागी. असले पोरजेक आपलें दायज करून ताणें वेंचून काडल्या. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात, ताच्या मायामोगाचेर कोण विस्वास ठेवता, तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. जबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. आमचो वत्मो सर्वेस्पराची वाट पळयनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. ताचे सवें काळजाक संतोश भोगता. ताचे पवित्र नांवांचेर आमी पातयेवन रावता. जबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. जसो तुजेर आमचेर तो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. जबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. उद्गार. Sorvesporak, soy, soy. Sorvesporak, soy, soy. Sorvesporak, soy, soy. Sorvesporak, soy.
Soy, soy, Sorvespora, soy, soy, Sorvespora, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका परमोडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमया. आनी जेजून तांकां ही वपार सांगली. कोण एकल्यान आपल्या दाकांच्या मोडयांत एक अंजिराचें झाड लायिल्लें आनी तो ताचें फळ सोदूंक आयलो तेन्ना ताका कांय एक मेळ्ळें ना. तेन्ना ताणें मोळो वसयतल्याक म्हळें, पळय, आज 3 वर्सां जालीं हांव ह्या अंजिराचें फळ सोदूंक येता आनी म्हाका एकूय मेळूना. म्हणटूच तें कातरून उडय, बेश्टीच कित्याक स्वात आडयता. पूण ताणें अशी जाप दिली, दोनिया, हेय आनीक एक बोरस तें आसूं दी. ताच्या मुणाक आळें काडून ताका हांव सारें घालतां. गोडीक ताका फळ जायत ना तर मागीर कातर. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वंदनी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, आयच्या मिसाचो विशय आमकां आमचे संबंद सृश्टी लागीं देवान रचला ताचे लागीं कितले खोल आसचे वो एकचार आमी घडचो हे विशीं आमकां शिकयतात. जेन्ना आमी एकचारांचे येता तेन्ना न्हयच आमी दिता, पूण दिता ताचे कडच्यान तेच बरोबर आमी घेता. एक काणी, भुरग्यांची काणी, भुरग्यांक सांगपाची काणी. भुरगीं आसलीं आनी सगळीं भुरगीं करता तशीं येवूय बी भुरगींच. सांजे वेळार खेळूंक वचप, पेरीचेर चडून गोड मारून उडयो मारून खेळपाचें, माडाक चादरां बांदून दोरां बांदून थंय दोलपाचें. आनी असो तांचो सांजेचो वेळ मोजेन झाडांचेर उडयो मारून फेरां खावून चलतालो. आंब्यांचो काळ जालो, तीं आंबे सोदूंक बेजालीं आनी जायती पाट भुरगीं आंब्याचें झाड आंबो पडटा तेन्ना तीं पावच्या आदीं दुकरां येवन खातालीं आनी देखून तो भुरग्यांकूय बी प्रोस नासलो. आनी अशीं भुरगीं खेळटालीं तेन्ना कोणें तांकां सांगलें, ज्या माडार तुमी खेळटात तो माड कातूरचो आसा. आनी धाकटें भुरगें गेलें माडाक वेंग मारलें आनी रडूंक लागलें आनी माडाक म्हणलें, तूं कातुरलो, तुका कातुरलो म्हाका नाका, तूं आमकां जाय हांगासरूच. आनी ते कितलोच वेळ माडाक धरून रावले. सांज जाली, काडूंक जायत आयलो आनी ताणें माडाक सांगलें, कोणूय कातरूंक केल्यार म्हाका सांग, तुका कातरूंक दिवं नाका. भुरगें न्हिदून गेलें. सकाळीं उठ्ठांच पयलेंच येवन ताणें माडाक पळयलो, माड आसलो. आनी मातशें व्हडलें जालें तेन्ना त्या भुरग्यांची मायन, एका चेडवाचे मायन ताका आपल्या मामांगेर धाडूंक येवजिल्लें तुयतान शिकूंक. आनी देखून हें भुरगें आपले दीस पावतच ते पेरीशीं वेता, माडाशीं वेता, आंब्याशीं वेता आनी म्हणटा, हांव वेता आतां, हांव आनीक हांगासर खेळूंक आसचें ना, सुटयो पडटात तेन्ना हांव येतलें. आनी तो माड म्हणटा, वेताय तूं आमचेशी हांगासर खेळूंक येवचें नाय. आनी ते म्हणटा, सुटयो पडटा रोखडेंच येतलें. आनी ताचो दीस पावलो तेन्ना पेर जाचेर तीं भुरगीं खेळटालीं थंय खेळटालें, ते पेरी लागीं ताका दिवंक कांय नासलें. पूण वेता त्या दिसा पेरीन जायतीं पेरां पिकयलीं आनी ताका म्हणलें, ही म्हजीं पेरां घे आनी वच. माडाशी गेले तेन्ना माडान म्हणलें, हांवें आरसोरां जोडयल्यांत, तुका ताण लागता तेन्ना तूं आरसोरां फोड आनीक उदक पिये. आंब्यान म्हणलें, हांवें तुका तोरां दवरल्यांत, तें व्हर आनी तुज्या मामांक सांग मिस्कूट करून तुका जेवणार घाल म्हूण. आनी भुरगें दुखी तेच बरोबर झाडांची आपुरबाय पडून खुशी जावन गेले. बाबा भयणीनो, ह्यो भुरग्यांच्यो काणयो त्यो भुरग्यांक तश्यो घाल्यात. भुरग्यांचो मोग
देवाचे रचणे सगळे समजूंक ल्हानूच तान. ही भुरग्यांची काणी आमकां बी कितें तरी शिकयता वाडलेल्यांक. आमी सृश्टी सगळे देवाचे रचणे सगळे जर मोग दाखयता, ही रचना आमकां बी मोगूच दिता. कित्याक आमकां देवाची रचणेची गरज, रचनेक आमची गरज ना. आमी जर मेल्या रचनेक आडकोड जावचें ना, रचना वाडत रावतली. आमी 2 वर्सां आदीं पळयलां. कोवीड पिडा आयली तेन्ना, महामारी आयली तेन्ना सगळें बंद जालें, रस्ते विंगडे जाले, घरांनी लोक भितर उरलो. सृश्टी बावली ना, ती उदीक पालेत गेली. आपली फळां आनी फुलां पाल्योत रावलीं, फुलोत रावलीं. भितर उरलीं कोश्टवलीं ती आमी. म्हणटच आमकां सृश्टीची गरज, आनी सृश्टी वाडूंक आनी सांबाळूंक देवान ही आमकां देणें दिला, जबाबदारी दिल्या. आज पयल्या वाचपांत देवान दादलो आनी बायल केली आनी बडें वाडुयात आनी चडुयात. आनी त्या उपरांत मनशा लागीं ही धर्तरी आनी सगळें देवान रचलां तें दिलें आनी ताचेर ताका अधिकार दिलो. ह्याच देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. देवान दादलो आनी बायल रचलीं आपल्या सारक्याची. म्हणटच देवाचें देणें जें रचणेचें बळ आसलें तें देव मनशा लागीं वाडटा आनी मनशांक जबाबदारी दिता वाडूंक आनी चडूंक. हे तरेन मनशान जबाबदारीन ही देवाची रचना मनशा रुपान जी रचल्या तिची वाड करूंक आनी तिका जबाबदारीची करूंक. आतां देवान जें कितें म्हणा मनशाक वाडुयात आनी चडुयात, तें फकत मनशाचीच जाती बाबतीन न्हय. देव रोखडो जर मनशाक अधिकार दिता आपले रचनेचेर, हेच जबाबदारी वाडूंक आनी चडूंक ज्या मनशाक देवान जबाबदारी दिल्या, मनशान तें समजूंक जाय देवाचे रचणेय सगळें वाडूंक आनी चडूंक तो सहकारी जावंक. आपले जिवा सगळें, आपले पिळगे सगळें, आपले कुळये सगळें जर तो वाडयता आनी देवान रचलां तें जर मारून उडयता, ही जबाबदारी न्हय. देवानी जबाबदारी दिल्या दोनूय सांबाळूंक. जसो तूं वाडूंक आनी चडूंक जाय, हांवें कितें रचलां तेंवूय बी वाडूंक आनी चडूंक जाय. कित्याक ही दोनूय मेळूनच सांगाताक आमी वाडटा. जेन्ना मनीस देवाची आज्ञा मोडटा तेन्ना तो दुखी जाता, तेन्ना तो हारता. मनीस आशेचो जाता तेन्ना तो दुसऱ्यांच्यो गरजो पळोवंक विसरता, तो आपलेंच पळयता. आनी मनशान पादो केले तेन्ना देवाची आज्ञा मोडली आनी ताका देवाचें वैकुंठ ना जालें. मनीस आज तेच आशेंत रावला आनी आशेंत रावून आतां देवाचे रचनेन जें कितें तयार केलां आनी करता तेंवूय ना जावपाची भिरांत आसा. देवान मनशाक म्हळें ही दोतोरची जबाबदारी दिवन ती सांबाळूंक आनी ती पालयूंक दिवंक. आज आमी कितें करता तें आमी जाणा. आज दोंगर कातरता, झाडां कातरता, शेतां पाड दवरता, सगळें जें कितें देवान केलां ताचेर आमी विरोध वावरता. हे दिसांनी आमी पत्रांचेर वाचता वागातोर दोंगर कातरून थंय आनी कितें व्हडलें कितें सुरू जावचें आसा. कोमिदारच्या मनीस म्हणटात आमकां खबरूच ना, पंचायत म्हणटा म्हाका खबरूच ना. म्हणटच गांवांत रावून तुका जर गांवांत कितें खबर ना, मनशाची जबाबदारी खंय पावल्या ते विशीं आमी सुमार काडचो. आरोसी कांसावलेच्या गांवांत देवान उदकां गांवांत येना जावंक मातयेचें उदक करून रचले. आतां तेवूय पाळ घालतात आनी लोक थंयसर झगडटा. म्हणटच सृश्टी जी आमकां सांबाळटा आनी पोसता, आमी जर तिचेरूच विरोध वेता, आमी आमचोच फोंड दुसतिल्ल्या भाशेन आमचो वावर. देवान केला तें बरें केलां.
सगळे देवान केल्लें ते पळोवन देव कुशाल जालो. आमी देवाचे कुशालकायेन भितर सरूंक जाय. आमी सृश्टीन भितर सरूंक जाय. ही देवाची कुशालकाय आमी आपणावंक. आमी जर आशेची जातल्या आमी जिवितांत हारतल्या. आनी सृश्टी सांबाळूंक हे सृश्टीच्या कोरारांतल्यान आमी देवाचो कोरार समजूंक आमकां बी पासियेंस जाय. जायते फावट आमी करता आनी घोडये जबाबदारी आसलेले मनीसूच आमकां सहकार दिनात आनी आमकां सोडचें दिसता. शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा ते वेपारींत ते दुनियान मुडे म्हाका आनीक एक वरस दी. सोंसणीकायेचो मनीस तें झाड कातूर नाका उरूं दी. हांव आनीक वावर करतलो. निराशेपण येता तेन्ना आमी बोरवंशाची उतरां सांबाळूंक गरज. आनीक हांव एक वरस काम करतलो. आडें काडटलो. म्हजी दुसरी पद्दत वापरून ही सृश्टी सांबाळूंक आमी वावरूंक जाय. आमी जर सृश्टी सांबाळना ही झाडां जर कातरून उडयता झाडांचें काम कितलेंच न्हयच फळां दिवपाचें आनी 5 वेचार रोंग सांबाळपाचें आमचें तें वारें बी साफ करतात. आनी आमी जर सगळीं झाडां कातरता हो वारो जो प्रदूश जातलो पोल्यूट जातलो तो आमी स्वास घेतल्या आनी जें वीक वाऱ्यार आसा तें आमी आमकांच विकाडें करतल्या. आमी जबाबदारीची मनशां जावया. आयचो सेवादोरूम हें समजूंक आमकां आपयता. देखून हे मीस सोंपोवन हे नोवेन सोंपोवन आमी वेताना आमी तशेंच करचें. आमच्या घरांत भितूच आमचीं झाडां आहात तांचो आमी परामर्श घेवया. थोडीं कडेन तुमचे मदलीं फ्लॅटांनी रावतात. एक वाज दवरून तुवें कितें तरी रोवया. एक मिरसांग घालूं येता, एक टोमाट घालूं येता, एक वांयगीण घालूं येता. हे भाशेन म्हजे घरांत हांव एक झाड किरलायता तेन्ना हांवूच देवाची सृश्टी सोबें हुस्को दाखयता आनी म्हजे वतीन हांवूय कितें तरी थंय घालता. आग्नेल जाच्या नोवेनांनी आमी आसा तोय बी सृश्टीचे आपुरबायेन जिल्लो मनीस. तो रायतूरचे सिमनारींत आसलो तेन्ना ताचो रुमाचे भायरूच ताचें कपेल. जायतो वेळ तो जेजू सांगाता सारतालो खंय. आनी रुमांत येतूच ताच्या रुमांत एकूच जनेल आसलें. थंय जनेलाशी उबो रावून तो भायर पळयतालो. सृश्टी सगळें पळयतालो. आपलें मन शांत करूंक देवाचें प्रेरण घेवंक. कित्याक सृश्टीन देवाचो कोरार आसा तें ताका समजल्लें. आमकां सृश्टी आपणाक सांसपूंक आपलें बाणार घेवंक आनी आमी ग्रेस जावंक देवाच्या मोगान एकामेकाच्या हुस्क्यान आनी सृश्टीच्या आपुरबायेन आमकां आपयता. ही आमी घेवया. आनी जो जेजू उंडया आनी सोऱ्या वरवीं हे वेदीचेर हाजीर जातलो ह्यो वस्तू उंडो आनी सोरो सृश्टीन दिल्ल्या फळांचोच तयार जाला तेच सृश्टीच्या एकचारांत आमकां घाल म्हूण हे मिसान मागुया. आमी सगळीं बी रावया. आमच्या जिविताची चाल सुफोड करूंक सृश्टीच्या कोरारांत भितर सरूं आनी आमी तातूंतल्यान देवाक मेळूंक आनी देवान दिल्ली जबाबदारी पाडूंक देवाचोच आदार मागून आमची मागणी देवा फुड्यांत आमी दवरुया. दोरमागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. दोयल बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपलें मुनियारपण चलयतना जेजूच्या पावलांनी चलून सृश्टीची राखण करूंक आनी ती सांबाळूंक फावो ते प्रयत्न करूंक आपल्या हाताखाल आसलेले पोरजेक
ते बरी देख जावंक बापा लागीं मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमचे राजकीय फुडाऱ्यांनी आमचे गोंयचे सोबीत सृश्टीचें दायज राखून गरज देखून गोंय आनी गोंयकारांक उदरगतीच्या नांवान सृश्टीचे जातले आक्रमण बंद करूंक, तांची मनां उजवाडावन आनी बरें आसा तेंच करूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमचें गोंय राखूंक आनी फुडले पिळगेक तें सांबाळूंक कांय बऱ्या मनाचे मनीस वावुरतात. ह्या तांचे बऱ्या वावराक आमच्यान जाता ते भाशेन आमचो आदार दिवंक आमकां बरें काळीज मोन दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमी सगल्यांनी आमच्यान जाता ते भाशेन झाडां लावून आसात तीं झाडां सांबाळून प्रदुशण उणें करूंक जाता आमची सृश्टी सांबाळपाचो प्रयत्न करूंक आनी दुसऱ्यांकूय तशेंच करूंक उत्तेजन दिवंक म्हूण बापा लागीं आमकां कृपा मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. मोगाळ बापा, किरकोळ आमची मागणी म्हज्या फुड्यान दवरल्यात. त्या भायर आमच्या काळजांत कितलींच आनीक मागणी आसात. तितून कोनवडेन आयकून घे आनी आमच्या मागणे वरवीं ह्या आमचे दोतोरेचेर आनी आमचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तुजो कोरार जिवंक आनी समजूंक आमकां आदार दी. तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Świetli sogli końcami bija, sumnitli sogli folani pika, mukuto wauroco, sotosto kostanco, puro medam ciaceunazzo. Torhi bapa dana sobar, puro dozoikus, एकच संस्कार ताची वरवीं आमी एकाच जाग्यार एकठांय जावन एक दीस तुजे मुखार. तोरी बापा दाना सोबर व्हडून तुजो एकच संस्कार ताची वरवीं आमी एकाच जाग्यार एकठांय जावन एक दीस तुजे मुखार. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे म्हज्यानी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानतात असलें जाल्यार प्रमाण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्फोर मानून घेवं. सर्वेस्परा श्रेष्ठच्या रुचणारा आमी तुका दिन वाचताव आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आनी दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. पृथ्वीन दिला आनी मनशाच्या वावरान तयार करता तांचेर तुजी दयाळ नदर घाल आनी मनशांनी सृश्टीचें विद्रूप करिना जावंक निर्मी. आमच्या सुमया जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. उयोशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या देवा, सर्व काणी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताची सगळी सगळी रुचना नवी करूंक तुका बापा मानवलें आनी ताच्या दिवपणांत आमां समेस्तांक तुवें वांटो दिलोय. सैमान खरो देव तो, तरी ताणें आपणाकूच खाली केलो आनी कुर्सार आपलें रगत वारून संवसाराक ताणें शांती जोडली.
देखून सगळे रुचणी वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव करतल्यांक सासणीक जिविताचें कारण केलय. तो रांतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Dolbarazzo sorves por tu. Povet, dolbarazzo sorves por tu. Sorganizo sabolia, lucha vojvova. Sorganizo sabolia, lucha vojvova. Usogi, duka sorso. Solves por acinavi, eta takasu. Solves por acinavi, eta takasu. Usogi, duka sorso. बापा, कोरस पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची सो तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून तेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रुगव. आपलीच कुशीन कुश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं तांणी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपले शिसांक दिलो आनी म्हळे, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमची बसत समर्पूची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रोगव. पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत तें वारोतलें. हे म्हज्या उगडासा कुरांत. Bavartaco gud porkotuja. Tucia kusa, ani puno živon poravolvi. Novena prasoroj lisomja. Sosarača, sorbonara, amči sorbonko. बापा, जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या बरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्परा आखे प्रितमेचेर फेस्तालोले तुजे पवित्र सोबेचे उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे भागवंत बापा, फिलिप नेरी आमचे गोडी बापा आनी सगळे यादनीक वर्गा बराबर त्रिका प्रिती मुखांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो परवांचो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामळ पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माई सांगाती भाग्यवन धर्मदूत आनी सर्व काडीं तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी.
तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदून आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक. जेजू आमच्या सुडबंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणी शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सोस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता. तर आमकांची उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदूतांक बडे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. प्रिती मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढले, आमची काकलूत कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप काढले, आमची काकलूत कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप काढले, आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजे कुडांनी रोखोत आमच्यांक वेता ती आमचेर जोडटी आनी कासाळी नाचा, पूण तुजेच काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शिडी हो जीव हो जेजू जाणें सृश्टींतल्यान पापाची कुशीक पडिल्ली आनी सृश्टीक मान दिवून आपलो वावर केलो. हो जेजू आमच्या काळजांत येता. सृश्टी सभेन देवाचो करार पळोवंक आनी जिवंक ताका शिवंक तयार जाल्या ती आमी सुभागी. तुवें म्हज्या भितर येवचें हें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Tuci koron, sukicu mi zoši udom, uča divja obizmeći, jon trancuju polubići, uča divja obizmeći, jon trancuju polubići. Tuci Bogu, ak na dziwi, na Božicu,
Mani potwi Tuji Bogu Magna Jivi Namo Jesu Ali potwi Mitão Jesu Puna Garçon Dela Ponte Dela Vire Kato Lolo Ruka Kando Bingo Lolo Gurisando Kato Lolo Ruka Kando Bingo Lolo Gurisando Duce Bogor Magna Jivi Namo Jesu Ali potwi Duce Bogor Magna Jivi Namo Jesu Ali potwi Jesu maka Tu saunasai Oronatlo Swadik Madam Yupo Jesu Uciakamo Izraelaci Korpa Udo Yupo Jesu Uciakamo Izraelaci Korpa Udo Duce Bogor Magna Jivi Nabor Jesu Ali potwi Duce Bogor Magna Jivi Nabor Jesu Ali potwi येद्यावरत्या सृष्टीचो दातार रोचणार आमच्या ह्या ल्हानशा काळजांत ह्या वेळार आयिल्लो आसा ताचेशी आमी थोडो वेळ उलोवया. ह्या ताच्या देण्याची आमी राखण करतले म्हूण ताका आमी सांगुया. उभी राहूया. प्रार्थूया. बोमोगाड बापा एका उडयान आनी एक कालसींत तुवें आमकां दादोशी केले. प्रितूम उदोक आनी वारो मनशाक कुडाक तुज्या उदारपणाचें देणें. हे देण्याचो फावो ते परी मनशान सांबाळ करूंक आनी जबाबदारेन वावरूंक तुजी कृपा आनी मनाचो उजवाड दी. ह्या आमी मागता आमच्या सोमिया जेजूचे नांवी. बसूया. आयच्या मिसा बलिदानांचो मुख्य यादनीक पाद्री आल्फ्रेड वाज हो आमच्या शेजारी भाटयेचो पादविकार आयज आमचे मदें येवन हे मीस भेटले म्हूण आमी ताका काळजांतावन दिन वाचता. कांय कळोवण्यो. कोंकणी बायबल डायरी 2023 वर्साची विक्रेक आमच्या पुस्तक शाळेंत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क हातूंत मेळटा. पाद अग्नेलाच्या जिविताक लागू जातल्या कांय वस्तूंचो म्युजियम कोवेंतांत रुमांत आमी एका तयार केला. ताची उक्तावणी आयज सकाळीं जाल्या. मागता तो आत्मीक नदरेन आनी ध्यानीक मनान तुमकां खुशी आसा जाल्यार तो अणभवूंक. आमच्या आत्मीक भाव भयणांची एकवटाचो दीस फाल्यां आयतारा दीस स्पिरिच्युअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आमी म्हणटा. सकाळीं 10:30 वाजता खेरीत मीस भेटयतले त्या एकवटाच्या वांगड्यांच्या इंतेसामा पासत. ह्या एकवटाचो हेतू म्हणल्यार मिसावांक आनी मिशनरांक आपल्या मागण्यांचो तेंको दिवंक.
तर कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार ह्या ओत्मीक भाव भयणाची वांगडी जावंक तुमी पाद्री जोझफ फेर्नांडीस तो थंयसर बँडस्टँडान बसलेलो आसा ताका जावन तुमी मेळो येता आनी बारीक मोठी खबर काडूं येता. तेच परी ह्या खेरीत मिसांत वांटो घेवंकूय तुमकां येवकार. फाल्यां नोव्हेंबराची 13वी हिंदी भाशेन मीस आसतलें सकाळचे 10 वाजता व्हडले सिमिनारीच्या कपेलांत. ह्या माटवान 11:30 तामील भाशेन आनी 12:30 मलयाळम भाशेन मिसां आसतलीं. आयज सृश्टीक भेटयल्लो दीस. तर ह्या आमच्या स्टॉलांत तुमकां कांय झाडपाल्याची वखदां आनी थोडीशीं झाडां विक्रेक आसलेलीं मेळटलीं. तुमच्या भलायकेक उपकारतली जाल्यार तुमी ती जावन पळोवं येता घेवं येता. पाद आग्नेला उदेशी आमकां जायते उपकार मेळटात. तातूंतलो एक उपकार हांव वाचतां. मारिया ए डिसूजा चोपडेंतावन बरयता. म्हजो घरकार चड बरो नासलो. 25 दीस तो कोमांत आसलो. तेन्ना हांवें मानेवंत आग्नेलाक उलो मारलो, म्हज्या घरकाराक बरो कर म्हूण. मानेवंत आग्नेलाच्या तुंबलाची माती म्हजे लागीं नासली, पूण मातयेचो पेपर आसलो तो हांवें उदकान बुडोवन ताका तें उदक पिवंक दिलें. आनी हांवें भावार्थान मागलें, हांव आंगवण परगट्टली म्हूण भासतली. मानेवंत आग्नेलान म्हज्या मागणें आयकलें आनी म्हजो घरकार बरो जालो. आयज हांव ताका हांगासर पिलार घेवन आयलां मानेवंत आग्नेलाक दिनवासूंक. उबी रावया. मानेवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें, उपकार मेळूंक मागणें. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आनी आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओत्सोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परीत चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वाशी सेवक मानेवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतावन मागता. तशेंच आतां मानेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंत जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज सांग. एक खुणा कशी फाव कर म्हूण विनयता हांव. मानेवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें म्हजे फाटल्यान म्हणून येता. अगणीत काकुतीच्या देवा, सरपोट पडून तुज्या पांयां सरशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमचे बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानेवंत आग्नेलाक सांताचो मान फाव कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोड परगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. मी सोंपल्या उपरांत पिडे वस्तांचेर मागणें आसतलें इगोर्जींत. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात. सृश्टीच्या कोराराच्या एक चरान जिवंक तुमकां धाडटा.
वयता फावस जाल्यार तुज्या भुरग्यांक ही आस्कारी स्वर्गा राज्यांत मोडवाशान करता वरदा मागोय देवा काळजा शीता फावस